हे मेन इन्ग्रेडियंट हा. सो पळय कितें करता पळय ते तुमच्या खातीर स्पेशल समथिंग पळय. देखो 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 राह चली जियो रे बाहुबली. सो आता दाखय मुखा मुका पयलीच व्हिडिओन घालच्या पयलीच काडल्या मग. सो आता आम्ही कितें करतात खबर आहा ते तुमका सांगता राव. स्टे ट्यून पळयत रावत पयली कितें स्पेशल करतात आमी पळय ते. दिस इज समथिंग युनिक. हे न्हू तुमका ऑनेस्टली सांगता हे आयज पेरेन गोंयान कोणी करूंक नासतले. हांव नको भायर बीन कोणी केला जाल्यार पण गोंयान कोणी करूंक नासतले इतली गॅरंटी दिता तुमका नको मनीषा. समथिंग युनिक नो धासू सारखे. हा तशें कमानाक जोर लागा की ऐशा तशें न्हू फुडें फाटी हे करती. हा तशी तशी तशी. अरे हे पळय हे आता आमी धुता पयली सगळ्यान पयली. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नो मनीषा. माती लागल्या हो वयलो पोशत कट करून भायर मारया. आता कितें करता न्हू हेजे आमी ते तुमी आयकात न्हू तुमी शॉक जातले. तुम्ही स्किप करीत जाल्यार तुमकां कांयच कळचे ना. मागीर तुमकां हे वेस्ट एक दाखोवन तुमकां वेस्ट. स्किप करूं नाका सारकें मुगो. हॅलो गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. आणि आयज जी व्हिडिओ आसा पळय प्लीज स्किप करूं नाका. आमच्या खूब भावांक आनी भयणांक आनी फॅमिली मेंबरांक न्हू घे म्हणून किडनी स्टोनाची सद्या प्रॉब्लम जाल्लेली आसा. तुमकां खबर आसतलें किडनी स्टोन म्हणजे कितलो डेंजरस पेन पळय तो सारकें न्हू. आणि हो पळय आमचो येयला गगन भाई येयला पळय. आता गगन गेल्लो गांवांक म्हणून गगन आमच्या न्हू व्लॉगान दिसनासलो. आज क्या लाया रे तुने मेरे को. हे पळय मिठाई हाडल्या तेणे म्हाका गांवांतल्या ना यूपी से येणार आहे यूपी से ना. हे पळय यूपीसून तेणी हाडला म्हाका. सो हांव न्हू मुद्द्यार येता. सो गायज म्हाजें न्हू आत्ता हांवें तुमकां सांगला की घे म्हणून न्हू आयच्या डेटीक किडनी स्टोन म्हणटा पळय ती हे प्रॉब्लम सगळ्यांक जाल्लेली आसा. आनी त्याच खातीर न्हू आमी एक किडनी स्टोनाचे वखद तुमचे कडेन घेवन येयल्लेले आसा इन अ इनोवेटीव वे. यू नो किडनी स्टोनाचे वखद म्हटल्यार कितें जाता थोड्यांक कोडू लागता कोणाक म्हणटात पण कितें आहा क्युअर तर जावपाक जाय किडनी स्टोन न्हू जाल्यार कितें तरी करपाक जाय. बट आमी न्हू तोच उपाय किडनी स्टोनाचो इन इनोवेटीव वे करपाचे आसा. बरोय लागतलो आनी तुमचो किडनी स्टोन आहा न्हू तोय पडटलो. सो ह्यो आमी जो प्रोसेस आहा न्हू तुमच्या मुखार आयज हाडटा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मीन वायल हांव हें न्हू पोटान उडयता म्हाज्या बँकीन पळय. हा पळय कितें करता पळय ते तुमच्या खातीर स्पेशल समथिंग पळय पळयला. हे पळय हे मेन इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट. हो पळय हे पळय आमी कितें कितें करीत आसता बाबा. आमचो किचन इज टोटली डिफरंट न्हू. आमी सारखे वायल्ड लायफ आनी आमचे बाबडे एकूच मनीस मिस करता आमकां खूब सारको. एलिस्टर हांगा आसलो जाल्यार काजी घालतलो आसलो न्हू. हय तर तेजे कडेन आनी केन्नाच टॉपिक सोंपना. हय आनी नेवे नेवेच तेजे कडेन आनी नमुने तेजे कडेन खूब आसात नवे. हय तर चल चल बेगीन कर वास मागीर घे. वास न्हू. सो गायज हे पळय हे पळयात हे कॅच केम्याचे. आता हेजेर आतां आमी कितें करपाचें पळय ते तुमकां दाखोवया. प्रोसेस चालू आहा. सगळे आमकां विचारता ही खंय गेली काय म्हणून आमची डान्सर. ही पळय हांगा आहा ही गेल्ली गांवांक. किधर गई थी आंटी जी आप. यूपी में. यूपी से क्या लाए हो मेरे को. मिठाई लेके आए. आता हांवें तुमकां दाखयला पळय ते हिणी हाडला म्हाका. आनी होतो तेजो चेडो पळय गगन भाई म्हणटात पळय तो हो. हे पळय एक आतां बरें कट मारता कट दाखय. हे जाळे जाळे काडूंक जाय पळय हे जाळे घाय आसता पळय हे मेन इन्ग्रेडियंट हा. सो आमी जे करता खबर आसा हे युनिक आसा. आयज पर्यंत कोणी करूंक ना. हांव नको भायर कोणी केला जाल्यार बट गोंयान आमी पयली आसतली. पळय 2 पीस गावले आमकां. धाकटुले कर मग ते चोडी व्हडले करूं नाका.
चिप्स। इसके बाद इसको धोना। आणि हेजे उपरांत मागीर हे जे आसा खबर आसा हे धुवपाचे, हे धुयना जाल्यार हेजो फायदो ना कांयच। हे आतां बरें धुवंक जाय, हेजे कितें दीक आनी कितें आहा जाल्यार वचोंक जाय हेजे। खूब कितें कितें येयलें मगो तेजे। जलेबी है, जलेबी। जलेबी लाई, जलेबी लाई, जलेबी। मम्मी ने क्या बनाया है? जलेबी। जलेबी नहीं, जबेबी। जलेबी। हे काढून हे जाळे कशे दवरून सारखे पॅच पॅच कशे बरे जाळे करा तेजे। अरे सब लोग सोचेंगे मैन का जाला बनाया। मनीषा आम्ही किती करतात गो? व्हॉट इज स्पेशल? जाला, जाला स्पेशल। दीदी बोल रही है जाला। आम्ही किती ना किती युनिक करीत असतात नो। आमका आवडता एक्सपेरिमेंट करपाक। सो हे पळय, हे ऑलमोस्ट आता रेडी आसा। आता हेजो फुडलो प्रोसेस कितें गो? कितें खाताय गो तू? पेटा बेटा कितें? पेटा का बेटा। पेटा का बेटा? बरें दिया। पळय हेणी हाडला गांवांतल्यान। जरी रूम। सो गाइस, आमचो पोर्टेबल स्टोव। सो आता आम्ही असेंबल करूया तो पयलीं। हो ना जाल्यार काम जायना न्हू आमचें, व्हेरी इम्पॉर्टंट। आ रहा है हमारा वीडियो? हाँ, वेरी गुड। नीचे कर। हे देख रे, क्या कर रहे वो तो दिखा, पूरा बैकग्राउंड ही दिखा रहा है। मेरे को नहीं दिखा रहा है क्या किया है वो? नहीं। दिखा मेरे पीछे का बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमको। सूरी को हाँ है। दिखा मेरे। हाँ। सो गाइस, हे पळय आमचो तो पोर्टेबल हे कनेक्ट करूया आमी। सो फायनली हो असेंबल जाल्लो आसा पळय, जालो घट। आता हो यूज करपाक रेडी। चलया आता फुडलें काम करूया आमी। हे सगळो कचरो आहा पळय तो आता एकल्याक साफ करचो पडटलो। कोणाक गो? आपणाकूच साफ करचो पडटलो। हम लोग ही बैठते हैं। हाँ, आम्हीच बसता न्हू गो। आनी पळय हे पोपाय मनीषाच्या भावान लायल्या, धाकट्या भावान। आनी थंय एक पोपाय पिकलेले आसा। अरे नजर लग जाएगी उसे। देखो 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 राह चली, जियो रे बाहुबली, हमसे बढ़कर यहाँ कौन। सो हे पळय रेडी जाले। आता हेजो वास घेवया, ना बेगीन करूया। चल, काळोख जाय जाल्यार मागीर व्हिडिओ बरे येवचे ना। हे पळय गॅस तर रेडी आसा, हे मनीषान रेडी दवरला। हे पळय बाहुबली काय चला करूया मग आता चालू। पळय इसके ऊपर हेजेर आता बरो हो स्टोव उरतलो। हे आमचे सदीचे आमचे कडेन केम्याचे हे खोले खूब आहा न्हू गो मनीषा। फुल पावर पळय सारकी गॅस। सो आता हेका कितें करूंक वयता तू? एका तर मीठ मारता आणि 2 मिनिटां दवरूंक जाय, कित्याक सांग एका दीक असता ना तो सुटोंक जाय मातसो। ओके, सो हेका मीठ मार आनी यो तू। चल, हा हांगाच रावता, सकयल येना। ऐसे मारते। हे पळय हेतून कितें घातला गो मनीषा? अभी नमक डाला है। हेतून नमक घातला आणि हे कितें? शुगर। शुगर? हाँ। आणि हेतून आता मीठ घातला। हय, मातशे 2-3 मिनिटां दवरूंक जाय, तेका दीक असता न्हू। हय 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 कळ्ळें। अभी पानी लाया है। आणि हे उदी काढला पळय फिर तेणे, से ही गॅस आणि हे भितून मीठ आहा आणि ही साखर। आता म्हाका बाबा हेजो काय प्रोसेस खबर ना, म्हाका बाबा विचारू नाका। तुमकां मागीर कितें आहा ते दाखयता फुल पावर सारखे। चला आता काळोख जाय येयलो, फुडल्या कामाक लागया। चलो। चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, आता न्हू हांव वयता तेल हाडपाक। तेल काबार जाल्लेलें आसा न्हू, सो तेल हाडूंक वयता। आनी हे पळय भाई वयर आहा, तेल घेवन येता आनी फुडलें काम चालू करता। नाल्यार काळोख जायत न्हू, व्हिडिओज बरे येवचे ना। ओके, हे धुवपाचे प्रोसेस चालू आहा। सो गाइज, हे जे रेमेडीज आसा खबर आसा, युनीक आनी आयज पर्यंत गोंयान म्हाका दिसना कोणी ट्राय केला कशें। अशें हे करूं नाका, उदीक काढून जाय तेजे पयलीं। तेल में जाएगा तो हाँ तशें हा। बेचारा। ओके ओके, सो हेजे उदीक काडूंक जाय खंय सगळें। हे पळय आनी
खूप जाणांक आयच्या डेटीक किडनी स्टोन जाल्लो आसा न्हू, सो बिकॉज ऑफ दॅट घे म्हणून लोकांक स्टोनाचे इश्यूज जाल्लेले आसा आतां. आनी आमी जे कितें करता खबर आहा, इन्फॉर्मेटीव मॅसेजीस दिता सदीत. खाजी आमी मस्ती करतात पण कित्याक इन्फॉर्मेटीव मॅसेजूय दिता आमी वांगडा. सो म्हाका खबर नासली ही वॉट एवर इट इज ते अंकिता जाणा, तेजी आवय करताली. सो बरें आहा न्हू. आनी कोणाक ही प्रॉब्लम आहा पळय तेंच्यांनी विदावट स्कीप करिनासतना ही व्हिडिओ पळोवची आनी हेजो प्रोसेस तुमकां फुडलो सांगता. आनी हे खंय कितें आनी कशें कितें मेळटा तें तुमकां ऑलरेडी व्हिडिओन कळटलेंच मागीर. सो कंटिन्यू करया व्हिडिओ. बाय तेजो आतां दीक काडटा जाये घाय पळय सारकें. स्पायडरमॅन तर नाही आहे. आतां कितें करपाचें गो? मसालो हो कसलो मसालो? सावंतवाडीचो. सावंतवाडीचो स्पेशल मसालो. रेड चिली पावडर. तुमकां जाय जाल्यार तुमी कस्तुरी कितें तें कसली पावडर तो? मेथी पावडर, गरम मसाला, हळद. हय चड घालना गो, पुरो पुरो न्हू. हय खूब जालें तें. तुका तीख लागता न्हू. मीठ घालून हें करपाचें. आमचे एक फॅमिली मेंबर आसा नदीन, तेकाय बाबड्याक आवडना आनी तेका खावंकूय मेळना बाबड्याक स्पायसी. आनी हांवूय स्पायसी खायना. हे पळय हे फूल पावर स्पायसी खाता. हे बाबू म्हाका हेका इतली संवय जाल्या खबर आहा. हेका हे मिरची खावपी आपणाचे डॅडी भशेन. तेजो डॅडी मिरची अशी धरता अशी टाक करून खाता. हो हांवें आत्तां शॉपार वचून हाडला पळय, मिक्स केले तेणे, हात लायना सुरी दी सायटीची धर. दे. सो आतां कॉर्नफ्लावर हाडला, ते तेल हाडला आनी आतां कितें करता पळोवया. लेट्स सी. कॉर्नफ्लावर गायब झालं ते. तशेंच जाता ते. कॉर्नफ्लावर आनी घालना का कॉर्नफ्लावर? नाका ना न्हू. ना 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 मातसो घाल, मातसो घाल. घाल घाल. उदीक उदीक जाला म्हणून ते मातसो घाल, चड न्हू. कॉर्नफ्लावर बस खूब जालो तो. कॉर्नफ्लावरान ते सारखे मॅरिनेट करता. हे काढून उडय, नाल्यार हे कितें जाता जाणा, कायलेन घातले काय जळटा मागीर आनी ते स्टीक जावन उरता. तेच आता पळय हे मॅरिनेट करता, तेज्या उपरांत आमची ठाकठूक गॅस चालू जातली. ओके सो गाईज फायनली न्हू आमची गॅस रेडी जाल्लेली आसा, चालू जाल्लेली आसा. आनी तेजो पयलो इन्ग्रेडियंट वयता पळय. सो तेल कोणसा वाला रे? फॉर्च्यून तेल. पळय सो तेल वयता हितून. फॉर्च्यून पळय सो तेल जालें. आता तेल गरम जालें काय मागीर फुडलो प्रोसेस न्हू. आमी पळय काय बरें धापून दवरला मनीशान. असले सगळे करपाचे एक्सपर्ट हे. म्हाका खूब बरें लागले ते. गोड आहा ते. हे पळय हे तेणी हाडला ते गांवांतल्यान, बरें लागता. तेका रोखडेच मुयो धरता पळय. ये हे दिसता फ्रेंच फ्रायज कशे न्हू. चला लेट अस डू इट. लेट्स गो. सो गाईज हे पळय हो प्रोसेस जाल्लो आहा. आता तापला ते सोड पळय. लोक म्हणटले कितें करतात कितें. चल्ले पळय इनो बुडबुडे गे. पळय चड वगत दवर नाका. इट टेक्स हार्डली 45 सेकंड्स पुरो ते शिजपाक, कित्याक ते खूब पातळ आसा न्हू. तुडतुडे मुगो. हा तुडतुडे जाले आमचे चालू. तुडतुडे झाले न्हू ते. हय हय काड ते काड. किरा हय थंय दवर तेजेर. हे पळय टुकड़े हमने बस एक प्लेट और एक कढ़ाई यूज की और कुछ नहीं, बाकी सब जाल्लेले आसा फुल पावर. बाकीचे घालता आता सोडटा भितर. तू गाड्यार वता ना रे.
शिवप्रसाद रावला असतो बाबडो. गाईज हे तुम्ही आता फ्राय करता न्हू, मेक शुअर हे चड वगत करू नाका, बिकॉज ते आर व्हेरी कितें म्हणटा ते थीन, तेंचो लेयर आसा तो खूब पातळ आसता आनी चड हे करूंक वचो नाका. बरं ना, चड पातळ आसता न्हू ते, चड वगत फ्राय करूं नाका. डीप करा हार्डली 40 सेकंड्स आनी परत आहले ते काडा भायर. गरम तेल आसूंक जाय. कोण तरी येता पळय, भूत हूँ मैं. जादू हे पळय, निकालो. काडा काड. रा मातशें राव. ती धाकटी ती सकयल सोड सारकी. का रे बबुआ, ए बबुआ, तोहार मोबाइल वा किधर है रे बबुआ? झाले पळय, काड ते काड. धर्म ते सायडीक बोट तशे एक्झॅक्टली पायात. सो आता दाखय मुका मुका पयलीच व्हिडिओन घालच्या पयलीच खाल्ल्या मग. आता पळय मम्मी मम्मी यम्मी. हा यम्मी. हांव भियालो मम्मी म्हणून, भूत जावन येयली म्हणून समजलो हांव. हे पळय हे केल्लेले आसा आनी सारखे खूब सारखे प्रोटीन आहा हितून आनी किडनी स्टोनाक वन ऑफ द बेस्ट. हे खावपाचे हमला करपाचो, खावपाचे पोट भरून सारखे. आनी कोणाक किडनी स्टोन आहा न्हू हे सारखे बरे. तुमकां तर मसालो अवॉइड करपाक जाय, मसालो अवॉइड करूं शकता. डायरेक्ट हेतून मिठान हे करपाचें आनी भाजपाचे. सॉल्टी करू शकता तुम्ही, उकडूनय पिवू शकता. तुम्ही का जाल्यार उकडून पिवू शकता हेजे. पण हे म्हाजे स्पान बरे. हे एक्चुअली कोणी करूंक ना, हे आमी तुमकां फर्स्ट टाइम दाखयता. फुल पावर सारखे पायात काय कितें नो. आनी पयलो न्हू आयचो आमचो फुल पावर ब्लॉग सारको. आमी असलेच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज तुमच्या वांगडा घेवन येतात आनी कुकिंग डिशीज जे रेग्युलर लोक करतात ते नाका, आमी कुछ अलग करून दाखयतात. आनी आयचो व्हिडिओज बरो आहा. आयचो आमचो कितें म्हणटा आमची डीश आयची बरी आसा न्हू जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान आमकां कॉमेंट करून सांगात. हय सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. बरो मुहूर्त आहा आयचो. कितें म्हणून वयताले. आनी तुमकां जे बरे कितें जाय समज किडनी स्टोनाचे वखद जाल्यार तुमच्या खातीर आमी ते बी करपाक रेडी आहा. फक्त तुमचे कमेंटा जाय न्हू अवी, किडनी स्टोन वखद म्हणून. आनी बोल बच्चन जे आहात ते थोडे कमेंट मारतात ते नाका आसले. जग मारो फुल पावर न्हू ते आमकां लागना. चिचा चिचा छा म्हणजे कितें गो. म्हणजे म्हाका अशें दिसता की थोड्यांक समजना न्हू, तांकां हे लँग्वेजीन सांगले. सबस्क्रायब करात आनी लायक करात आमच्या चॅनलाक. हय अरे रे 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 बेकणेलय मोतयेन म्हाका. हांव म्हाजो भूत येयले दिसता तुज्या आंगान म्हणून. पळयात काय बरें दिसता. चला लेट्स डू हमला. सो गाईज फायनली आयचो तुम्ही आमचो ब्लॉग पयला आसतलो न्हू. इट्स ऑल अबाउट किडनी स्टोन. आनी जे आमी कितें केला खबर आसा ते आमी आउटडोर केला. पयला आसतले तुमी न्हू. आनी बेस्ट म्हाका खरेंच बरें लागलें आनी बरें फीलूय जालें. मेन म्हणटा ते तुमची किडनी फूल साफूय जाता भितर. आनी हें तुमकां अशें दिसता कितें केलां हेंच्यांनी. गुगल करून पळयात मातशें न्हू. केळम्याचे केळमे म्हणजे केळी तेजे ते हें आसता घड आसता पळय तेका आसता ते. सो तुमकां पयला तुमी खंयसून कट करून हाडला बीन कितें पळय ते. सो नेक्स्ट टायम तुमी करता न्हू जाल्यार बेझिझक करो न्हू. आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमकां मॅसेज दिवंक सोदता. तुमी आमच्या आंटीक पयला आसतले न्हू, पेंजीमची ती बावडी, तिका त्रास जाता ती. आमी गेल्ले 2-3दा ती आंटी तेंगेर एक 2 मनीस अशे घरान येयले खंय आनी म्हणू लागले खंय की कशी आहा आंटी तूं, तुजे खबरेक येयला. आनी सोनियाचे बीन विचारूंक लागले खंय म्हणजे सोनिया खंय रावता
सोनियाची वर्सां कितली, सोनिया बरें दिसता, आपणाक ते आवडटा आणि सोनियाचो नंबर मागोंक लागले. आंटीक तू खबरेक गेल्या, आंटीक खबरेक गेले पूण आंटीक 1 रुपयाचो पाव व्हरोंक ना, पूण ते सोनियाचो नंबर मागोंक गेले. हांव तुमकां पर्सनली सांगूंक सोदता, जितल्या जाणांच्या घरान म्हणजे आतां पळय सोनियाक खबर आसा, आंटीक खबर आसा, हांव तर म्हाजे खंयचेय फ्रेंड टिंगेर धाडटा न्हू जाल्यार हांव पयलीं इन्फॉर्म करता, आंटी म्हाजो एक फ्रेंड येवपाचो हा, सोनिया माय फ्रेंड इज कमिंग असो. सो हांव न्हू विदावट इन्फॉर्म करिनासतना आय एम गोईंग बाबा, हांव तकलेन स्मार्ट, हांव सगळें करता न्हू इन अ प्रॉपर वे करता, नाकाल्ले फालतूपणा फाजीलपणा करिना. आंटीक डावट मारलो की हो सस्पिशियस मनीस म्हणून, आंटीन सांगलें आपणा कडेन नंबर ना. सो गायज, हे तुमी तर अशें चिंतता ब्लॉगान आमच्या खंयची फाटल्यान चेडवां दिसली जावं कोण दिसलो ते बरें आहा तेका घट धरया ते आपणाचें जातलें, देन यू आर टोटली रॉंग. आमच्या व्हिडिओन खंयची चेडवां आतां येतली जावं फ्युचरान येतली ती रस्त्यात पडोंक ना, तेज्या डायरेक्ट घरा वचून नंबर मागपाक न्हू, नंबर मागले आनी ते तुजें जावचें ना, तशें आसना. तुमी इतल्या पयसून बेश्टे फावटी मारूं नाका, आमी लिगल एक्शन घेतले. सोनिया वील टेक अ लिगल एक्शन, डायरेक्ट तुमकां सांगता. आमी तुमच्या अगेन्स्ट वचना, तुमचे अंडरस्टँडींग तुमचे कितें म्हणटा ते फिलिंग्स इज टोटली डिफरंट, पण एक चेडवा वाटेन आमी न्हू प्रोटेक्टीव रावता सदीत. सोनिया वील डेफिनेटली गो एंड शी वील गो एंड फायनली फायल अ कंप्लेंट. मागीर आमकां आनी हें करूं नाका, FIR जालें जाल्यार आमकां आनी सांगू नाका, ओके. सो असले नाकाल्ले करूं नाका. आनी आमचें नांव घेवन तूं डायरेक्ट वयतलो न्हू, नोबडी वील बिलीव, कित्याक हांव ऑलरेडी सगळें प्लॅन करून दवरलेलें आसता. तूं व्हिडिओनी तुमी पळयता, दीस इज अ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आमी केन्ना दाखयनात. सेकंड पार्ट आमी थंय ऑलरेडी अलर्ट करून येतात. कोणूय जावं, आमच्या नांवान कोण येयलो जाल्यार पयलो आमकां फोन मार, आमच्या नांवान कोण येयलो जाल्यार आमचो नंबर दिवं नाका, जावं सोनियाचो नंबर दिवं नाका. आमी तशें अलर्ट करून आसता. अशेंच कोणूय वयतलो, तुजे व्हिडिओ पळयले म्हणून तेणी नंबर दिला, हांवें धाडला आंटी कडेन, आंटी वील नॉट ट्रस्ट यू बिकॉज शी इज व्हेरी स्मार्ट. हांवें तेका ऑलरेडी शिकोवन दवरला कितें कशें डील करप पळय ते लोकांचे. आनी ते तिका विचारताले खंय आंटी तूं हांगा एकटीच आसता काय म्हणून. सो फाल्यां तर तिका कितें जालें जाल्यार यू वील बी द रिस्पॉन्सिबल. हो कोणूय मनीस येयला पळय तो सायडीक CCTV कॅमेराचेर बीन कॅप्चर जाल्लो आसा. सो तसली फाजीलपणां करूं नाका न्हू, सारकें न्हू, हल्ली फाजीलपणां करूं नाका, बरें दिसना तें. तुमी खंयचे जावं, तुमी बऱ्या घरांतले आसतले, तुमी वायट घरांतले आसतले, आमकां खबर ना, पण डू नॉट डू दीस, सारकें. आनी मेन म्हणटा ते भायर UKची गजाल सांगता तुमकां. UK न्हू आमचे घे म्हणून भाव आनी भयणी आनी खूब कितें, कोणाची एक्स गर्लफ्रेंड, कोणाचे एक्स बॉयफ्रेंड भायर कामाक आसता, सारकें न्हू. आनी जे कामार, टू बी ऑनेस्ट, हे तर कामार, हांव तर एम्प्लॉई, म्हाज्या वांगडचो गोंयकार एम्प्लॉई, तो मॅनेजर आनी हांव तेच्या सकयल आहा न्हू, जाल्यार आमचो मॅनेजर आसा न्हू कितें गोंयकार, तो न्हू आमच्या गोंयकार भावांक आनी भयणींक न्हू सपोर्ट करिना केन्नाच, केअरलेस करता. आय डोंट नो हे तुमच्या वांगडा घडला जाल्यार म्हाका कॉमेंट करून सांगा. म्हाज्या जाल्यार खूब फॅमिली वांगडा जाल्लेलें आसा अशें. थोडे चड न्हू, म्हणजे सगळेच न्हू, व्हेरी फ्यू पीपल. पूण हें खरें की ना तें सांगा. तेच तर कोण खापरे येयले, कोण गोरे येयले, तांकां ते बरें एंटरटेन करता. गोंयकार म्हणटा न्हू गेट लॉस्ट म्हणटात ते. आमचे गोंयकारांक सपोर्ट करिना. हे तुमच्या मनाक बी लागला जाल्यार लागोनी, आय डोंट नो. जे फॅक्ट आसा ते फॅक्ट आसा न्हू. आमी कितें उलयता ते स्ट्रेट अवे डायरेक्ट तोंडार दिता, फाटी फुडें पळयना, बिंदास सारकें. हें एक मॅसेज ही तुमकां दिवपाची आसली म्हाका. आनी फाल्यां आमी वयता वियोनाच्या स्टोरान, तेजो स्टॉल जालो रेडी आनी तेमी सामान विकपाकूय चालू केलें. आनी म्हाजे घे म्हणून सबस्क्रायबर थंय गेल्लेले आनी आमचे बद्दल विचारलें तेंच्यांनी. अवी आहा, अंकिता येयल्ली, थँक्यू सो मच. तुमी जर ही म्हाजी व्हिडियोज पळयता न्हू जाल्यार तुमची सगळ्यांची मॅसेज म्हाका गावली. अशें चिंतू नाका की आमकां गावोंक ना, आमकां गावली न्हू. आमकां सगळ्यांनी वियोनान बीन आमकां सांगलें की आमचे फॅमिली मेंबर्स येयल्ले म्हणून, यूट्यूब फॅमिली. सो थँक्यू सो मच गायज. म्हाजी व्हिडियोज पळोवन तुमी इतले पयसून, कोण काणकोणसून येयल्लो, कोण एकलो येयल्लो, की कारवारसून, थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच नो. आयज आमचो ब्लॉग इट्स ऑल अबाउट किडनी स्टोन. गायज आमचो आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडला आसतलो न्हू. आवडला जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसले पळय ते. मेळटा एक इंट्रस्टींग आनी बरे व्हिडिओन मोटिवेट करपाकूच आमी फुडें सरतात न्हू, नाकाल्ले कितें करिनात. पण स्टील हांगासर एक स्क्रीनशॉट घालता.
त्याच्याबद्दल तुमचं किती ओपिनियन असा न्हू तो कॉमेंट करून सांगा. बाय बाय.